नमस्कार. वॉक द डॉग कार्यावळीत तुमकां सगल्यांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा वॉक द डॉग कार्यावळींत गेस्ट हा विजय सरदेसाय. विजय सरदेसाय म्हटलें की ते फक्त फातोर्डा पुरते मर्यादीत उरनात. तेंचें काम गोंयभर पावता, तेंचो पर्स्पेक्टीव तेंचे विजन गोंयभर पावता. आमी तेजे कडल्यान आयज फातोर्डेचे तशेंच गोंयभरचो हें जाणून घेवया. विजय येवकार तुमकां हे कार्यावळींत. आयज तुमी फॉर्म भरलो, आयज नॉमिनेशन फायल केलें. जिखता तुमी हें इलेक्शन? नॉमिनेशन जें हांवें भरलां तें जिखपाक सगळे भरतात, पूण हें गैर जें आहा हें फक्त हांव हॅट्रीक मारतलों काय म्हजो प्रतिद्वंद्वी आहा तो कितले मतांनी पडटलो ताजेर हें गैर ना. दीस इज अ बॅटल टू सेव गोवा. सो म्हाका दिसता की हें एक सामकें क्रुशियल इलेक्शन. जे इलेक्शनान आमी टीम गोवा म्हणून एक चल या फुडें म्हणून आमी फुडें सरल्या. आतां हे टीम गोवाचो सरकार जातलो आनी हो सरकार गोंयचे जनतेक न्याय दिवंक पावतलो. गोंय साल्वार करपाक पावल फुडें मारतलो हें म्हाका खात्री आहा. आनी म्हाका ताजे खातीर अशें दिसता की हे एक निर्णायक लढ्यान अशें म्हणूं येता की दीस इज लायक हो जो 14 फेब्रुवारीचो दीस आहा हो वॅलेंटायन्स डे. But this Valentine could be the second opinion poll. So almost second opinion poll whether to save Goa or to sell Goa. ताजेर हें इलेक्शन आसतलें. ओके. 2017 तुमी पार्टी जेन्ना लॉन्च केली गोवा फॉरवर्डान 4 कॅन्डिडेट घातले. सो तेजे उपरांत आयज तुमी टीम गोवाचे उलयता, पण तुजे स्वताचे कॅन्डिडेट जे तिनूच आहा. 3 कॅन्डिडेट घेवन कसली टीम गोवा? टीम गोवान तुमचे कोण कोण आहा? पळय, टीम गोवा म्हणल्यार सगळे जे बीजेपीक सिरियसली उडोवपाक जाय अशें चिंततात ते सगळ्यांनी एक जावचें अशें म्हणून हांव 2 वर्सां जालीं उलयत आशिल्लो. आतां फायनली अशें जाल्लें आहा की काँग्रेस पार्टी चड सीट कॉन्टेस्ट करता, 37 सीट, आनी आमी फक्त 3 सीट कॉन्टेस्ट करता. पूण तशें न्ही हें. आयची टीम गोवा म्हणटा ती अशी की गोंयची जनता, गोंयकार, काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हे एक प्री पोल अलायन्सान आसा. गोंयकार, काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक प्री पोल अलायन्सान आहा. हें हांव कित्याक सांगता तुका, कित्याक हें निर्णायक लढो गोंय साल्वार करपाक. इट इज नॉट अबावट सेवींग गोवा, इट इज अबावट सेवींग गोंय. ब्रँड गोवा इज सेलिंग, ब्रँड गोवा सेल्स. सगळे तरेचे लोक येतात गोंयांत, नवे पक्षूय आयिल्ले आहा. पूण हे ब्रँड गोवाचेर फायदो कोणाक जाता? गोंयकाराक जाता, स्थानीक मनशाक जाता, काय भलतेच पयशे करून वता हांगा. म्हणून तें गोंय जर साल्वार जावंक जाय, गोवा वील बी सेव्ड, बट तें गोंय जर उरूंक जाय जाल्यार टीम गोवा जिखपाची गरज आहा. आनी ही टीम गोवा म्हणल्यार एक प्री पोल अलायन्स वेर द सिनियर पार्टनर्स आर द पीपल ऑफ गोवा. पोस्ट इलेक्शन वेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म, द सिनियर पार्टनर्स वील ऑल्सो बी द पीपल ऑफ गोवा. आय वील एन्श्योर दीस की गोंयची जनता ही ह्या सरकारान सिनियर पार्टनर आसतली. Numbers will not matter. It is the people who matter, because the people will have to vote to either save Goa or sell Goa. कित्याक हो जो प्रमोद सावंताचो सरकार आहा आनी म्हादय विकली आनी मायनींग सुरवात करपाक अपयशी ठरले आनी पयशांचें म्हणल्यार मनी मॅटर्सान कंप्लीट काबार केल्लें आहा. आनी गांजा विकपाचो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणल्यार आमचो गांजा हाडून रोवप, भात सोडून गांजा रोवप ही हांची आयडिया. म्हणल्यार अशें एक सारको सरकार जाका कांयच मोरल ना, जो सरकार म्हारगायेन बारीक मनशाक काबार केलो, जांचे लायव्स आनी लायव्हलीहूड्स हे कोविडाच्या टायमार काबार केले, तांणी खंयच्याच समाजाक खंयच्याच लोकांक सोडले ना. आनी लास्टाक नोकऱ्यो म्हणून तरूण पिळगेक सांगल्यो आनी त्यो नोकऱ्यो पसून विकल्यो. असो हो बेमान सरकार जो बलात्कारांक तिकीट दिता, म्हणल्यार हो फक्त बेमान आनी भ्रश्टाचारी सरकार न्ही, हो बलात्कारी सरकार, बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. आनी आज हें सांगपाक हांव नाका. आज म्हाका दिसता खंयचोय एकनिश्ट बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणटलो की मनोहर पर्रीकार, श्रीपाद नायक आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांकां ह्या पक्षान जागो ना. मनोहर पर्रीकाराचो चलो ताका तिकीट मेळना, कित्याक चलो म्हणून तुका तिकीट मेळना म्हणून सांगता तो कोण फडणवीस. श्रीपाद नायकाचो चलो म्हणून ताका तिकीट मेळना, 70 बायल म्हणून मेळटा, 70 बायल म्हणून मेळटा, कुमारजीवा मेळटा, तालिगांव मेळटा, खूब कडेन मेळटा, कोणाचें म्हणून मेळटा. सो
कोण हे BJP म्हळ्यार कोण आज BJP म्हळ्यार एक तंबू जंय सगळे व्हडले दादा बसल्यात जे काल मेरेन नरकासूर आशिल्ले BJPचेच ते तांकां लासून दिवाळी करताले आज हे एक तंबून पॅक जाल्या आनी हे म्हणटात आमी BJP आनी हे डबल इंजीन हें डबल इंजीन म्हणटा UP आनी बिहारान लोकांच्या कानान घालूं येता गोंयची जनता पिशी न्ही गोंयची सुसंस्कृत जनतेक खबर आहा की मोदी कितेंय आसूं थंय हांगा तुजो जो मनीस दवरला हो एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री हो फ्लुकान जाल्लो मुख्यमंत्री आनी हो जाला आनी हो लागलो हो मायन ओनर जाल्लो आहा आतां आनी हो असो लागला की येता तो बॉल 6 मारूंक सोदता कसो 6 वता थंय जोडूंक सोदता आनी कोणाकूच सोडलें ना कोविडाच्या टायमार पयशे केले सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान पयशे करतात जे कितें मेळटा थंय स्कॅम आहा आनी वयरूच जर तशें आहा जाल्यार सकयले कोण सोडटले पूण सगळ्या कडेनच चोरी चालू आहा सो भरमसाट भ्रश्टाचार वाडला म्हाका दिसता इट इज द मोस्ट करप्ट गव्हर्मेंट इन पोस्ट लिबरेशन हिस्ट्री सगळे देन देर इज युनॅनिमिटी अबाउट दीस आमकां कळटा न्ही सादे मतदारसंघ जे तांचे गड आशिल्ले मये वचून पळय तूं कितें उलयतात ते जे भशेन म्हळ्यार बारीक बारीक लोक आज BJPचे जे सदांच असे लोक चिंत्ताले की तांची वोट बँक ते उलयतात की ओ बाबा हो बेमान सरकार हो भ्रश्टाचारी सरकार हो बलात्कारी सरकार आनी हांकां धडो शिकोवप हें म्हाका दिसता आमचो धर्म जाता आनी ताजे खातीर ही टीम गोवा म्हणटा ती एक प्री पोल अलायन्स ऑफ पीपल एज द सिनियर पार्टनर्स एन काँग्रेस एन GFP आतां म्हाका 3 सीट मेळ्ळे तुवें म्हणलां तें सारकें 3 सीट मेळून तूं कसो उरलो काल मेरेन कोण कोण घालताले की आमी अलायन्स तोडटले आनी कितें करतले आमी उतराक सेर्त गोंयकार म्हणटे उतर म्हळ्यार कागद अशें मानपी लोक एकदां उतर दिलें आमी उतर राखपी हातून 5 सीट आमकां मेळूंक जाय आशिल्ले अशें म्हाकाय दिसतालें लास्ट दिसा म्हाका दिसतालें की सांत आंद्रे मेळचो काणकोण मेळचें फोंड्या मेळचें शिरोड्या मेळचें अशें दिसतालें म्हाका पूण आमकां गिळचें पडलें हें ह्युमिलेशन पसून जालां तें गिळां आमी फॉर द लार्जर कॉज एक लार्जर कॉज कितें की आदलें आमी 2017 जें केलें लोक म्हणटात की तुज्या खातीर हो BJP सरकार आयलो चल हांव सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा हें हांवें मानलें की म्हज्या खातीर आयला मरे सो एकदां हांव प्रायश्चीत करता म्हणून हांव प्रायश्चीत भोगतां ह्युमिलेशनाचें प्रायश्चीत भोगतां ज्युनियर पार्टनर जाता पूण कोतान मुक्ती दिवया हे 60वी मुक्ती वर्साक ह्या भ्रश्टाचारी बेमान आनी बलात्कारी सरकारा कडच्यान हो जो खरो व्हायरस गोंयाक लागला ताजे कडच्यान गोंयाक मुक्ती दिवप हें आमचो आमी धर्म म्हूण धरतात आनी आमी हें धर्मयुद्धाक फुडें पावल मारतात ओके टीम गोवा म्हटलें म्हणून तुमकां मुद्दम विचारता तुमी असेंब्लीन जेन्ना तुमी डिबेट करपी म्हणून वळखता तुमी प्रत्येक मुद्द्याचेर तुमचें आपलें अशें मत आसता तर डिफॅक्शनाचेर तुमचें मत कितें आनी टीम गोवा ही एके कडेन कशी उरपाक शकता जेन्ना आमी असल्यो डिफॅक्शन्स पयल्या आतां पर्यंत लोकांक विस्वास कसो बसपाचो पळय एक वस्त म्हणटी अशी आहा की गोंयकार म्हणटे भावार्थी लोक आज मेरेन देवाक मानपी चड लोक रॅशनलिस्ट आसत गोंयान पूण चड लोक रिलिजियस आनी स्टॉन्चली रिलिजियस जे देवा फुडें जें सोपूत घेता तो नॉर्मली कोण तोडना आतां थोडे आसतात तोडटात पूण जांणी उतर तोडलां तांकां जें कितें भोगलां तें लोकांनी पळयलेलें आहा सो एक भशेन की हें डिफॅक्शन जें जाता पर्सनल बेनिफिटा खातीर डिवेलॉपमेंट म्हणटा जें नांव घेतात डिवेलॉपमेंट केन्ना जायना तूं हांगा पळय खंय रे तें आमी हांगा तें आमचे फ्रांसीस सिल्वेराचें सांत आंद्रे मतदारसंघात डिफॅक्शन जालें फॉर डिवेलॉपमेंट म्हणटा थंय लोक दुसरेंच उलयता की कांय जावंकूच ना म्हण नोकऱ्यो आमकां मेळूंकूच ना म्हण सो अशें खूब कडेन आहा की डिफॅक्शन जस्टिफाय करपाक लोक बट हियर देर इज अ क्वेश्चन डिफॅक्शन जाता निवडणूक जातकर BJP निवडणूक जातकर डिफॅक्शनान इतली एक्सपर्ट जाल्या की तांणी निवडणुकीचे पयलींच डिफॅक्शन केलें सो देर इज अ डिफॅक्शन बिफोर इलेक्शन इन गोवा दीस इज अ न्यू सिंड्रोम एफेक्टिंग गोवा normally in the 10th schedule of the constitution it becomes applicable only after you get elected here leaders people's representatives who know the pulse of the people who know that the BJP is one of the most unpopular parties in the state are defecting to the BJP why लोक खुश ना पूण लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी BJPन उडयो मारतात कित्या खातीर मारतात
कसलो डेव्हलपमेंट आतां सरकार बंद जालो, बजेट खंय पावलां, परिस्थिती बारा बिरेस्तार जाल्या आमच्या फायनान्सिसाचे. वी आर डुईंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू वी आर टेकिंग लोन्स टू डू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. म्हणल्यार सॅलरी फारीक करपा खातीर लोन घेता आमी. अशी बिकट परिस्थिती आसतना लोक BJPन उडी कित्याक मारतात? इट्स ओन्ली पर्सनल बेनिफीट, इट इज नथींग एल्स. सो डिफेक्शनाचो प्रश्न हांव तुका एक म्हणटा तो, हें डिफेक्शनाचें कारण की पर्सनल बेनिफिटा खातीर तूं डिफेक्ट जाता, हें एक. दुसरें, डिफेक्शन फाल्यां जावचें ना हें कित्या वयल्यान, हो तुजो मेन मूल मुद्दो आशिल्लो की तुमी आतां एलायन्स केलां, एलायन्स करून पसून डिफेक्शन जावचें ना म्हण तूं कित्या वयल्यान म्हणटा? आतां डिफेक्शन जावचें ना हांव इतल्याच खातीर म्हणटा, काँग्रेस पार्टीन सोपूत घेतलो, महालक्ष्मीच्या देवळान घेतलो, खुर्सा कडेन बांबोळे घेतलो. बरें आहा, जो कोण देवाक मानचो ना तो नेगार वतलो. देवा फुडें तरी तांकां एक्सपोज करप हें करेक्ट. आनी देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, देर आर लिगल मेथड्स ऑफ प्रिव्हेंटींग डिफेक्शन which we as the party are going to implement. There is a method which you will come to know at the right time. पयलीं इलेक्शन जावन दी. पण जंय म्हणटा तुमी इवन इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां BJPन जॉइन जाता, तशें BJP फुटलेली आहा, मायकल सारको मनीस फुटला, तेजे कडेन कशें पळयता? मायकल सारको मनीस फुट्टा कित्याक? जो मनीस BJPन पयलीं आयलो, जिल्ला म्हणून BJPन निवडून आयलो, जो BJPन निवडून येवन मंत्री जालो, म्हळ्यार ज्याचें राजकीय सारकें बर्थ हॅज बीन इन द BJP, तो कित्याक फुट्टा? तो इतल्याच खातीर फुट्टा कित्याक ताका कळटा द फिलींग ऑन द ग्रावंड. The pulse of pulse of the people is aware. He knows that the people hate the BJP. BJP पडटा हें खबर आहा. तूं कोणूय व्हडलो घालो, कोणूय व्हडलो आयलो, खंयचोय स्ट्रॅटेजिस्ट आयलो आनी कसली डिवायड एंड रूल पॉलिसी केली, BJP पडपाची आहा हें कळ्ळां. ताका हें पयलीं कळ्ळें म्हणून तो भायर सरलो. आनी भायर सरतना ताणें एक्सपोजूय केलें तांकां. ताणें सांगलें नोकऱ्यो विकल्या म्हण ताणें. पयर मया जेन्ना ताणें आमची कॅम्पेन इनिशिएट केली तेन्ना ताणें क्लियर म्हणलां की नोकरी विकपी मनशांक तिकीट दिल्या म्हण. मया ताणें म्हणटा पेमेंट करपी, पेमेंटाक तिकीट दिल्या कित्याक नोकऱ्यो कश्यो विकच्यो. कित्याक आज कितें जालें, नोकऱ्यो विकल्या त्यो पसून ताजेर आळाबंद हाडल्या कोर्टान. सगळ्यो नोकऱ्यो तांकां विकूंक मेळना. कोर्टान गेले, इश्यू जाले, इलेक्शन कमिशन इंटरव्हीन जालें आनी नोकऱ्यो बंद जाल्यो. सो आतां नोकऱ्यो सारक्यो कश्यो विकप ज्या आदल्या लोकांनी विकिल्ल्यो, ताजे खातीर ताणें तिकीट तांच्या भावांक डिनाय केल्ली मया बी. त्या मनशांक तांणी बरी एक्सपर्टायज घेवपा खातीर तांकां भितर घेतिल्लें आहा. ही खरी खबर. सो दे वॉन्ट एक्सपर्ट्स टू रॉब गोवा, टू सेल गोवा, गोंय व्हरून घाटार विकप. हें जें प्रक्रिया आहा ती बरे भशेन टॅक्निकेन कशी करप तें करपा खातीर तांणी हें सगळें काँग्रेसींतली घाण तांणी भितर घेतिल्ली आहा. ही कित्याक भितर घेतल्या तांणी? काँग्रेसीकूय एक चान्स पडला, ते घेतात. काँग्रेस आपशीच क्लीन जाल्या. म्हाका दिसना काँग्रेस इतली क्लीन जावंक शकताली. अशी जर काँग्रेसीक इवन भितरल्यान व्हील आशिल्ली. BJP हॅज हेल्प्ड काँग्रेस क्लीन इट्स टेबल्स. काँग्रेस इज स्टार्टींग विथ अ न्यू पेज. बरें, खूब तांचे उमेदवार सामके नवे आहा, खूब उमेदवार इनएक्सपिरियन्स्ड आसा, खूब उमेदवार रॉ आसात. पूण हे उमेदवार करप्ट ना. हे उमेदवार म्हाका दिसना की ते म्हळ्यार मोरली आनीक फिजिकली एंड रियली करप्ट अशें कोण ना तांचे भितर. तांचेर ब्लॉट ना. ते कितें तरी करूंक समाजान सोदता म्हणून तांणी पांय फुडें घाल्लो आहा. आमी बी आमचे फेस तिनूय आहात, हांव सोडून दोगूय जाण आहात ते न्यू फेसीस आहात आनी तळागळांतल्यान चूज करून काडिल्ले उमेदवार. सो ह्या उमेदवारांक गोंयचे जनतेन चान्स दिवचो. कित्याक एकूच ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा. गोंयची जनता म्हळ्यार गोंयकारांक दर if they love themselves, then on this Valentine's Day they have to vote for Team Goa. Love not only for Goa, for themselves. गोंय इज द मदरलँड. गोंय म्हणटे आमची आवय, भुमी आमची ती मातृभुमीक आमचो आपलो मोग दाखोवपाक, ताजे फुडें आपल्याचेरच मोग दाखोवपाक आज तरुण पिळगी आहा. 65% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज अशें म्हणटात. अशें जर खरें आसा जाल्यार हे तरुण पिळगेन तकलेन धरूंक जाय की आपल्यो नोकऱ्यो, आपलो फुडार हे BJPन विकलो म्हणून. आनी तांणी मत मारूंक जाय अशें की हें मत तांचे फुडारा खातीर आनी गोंय साल्वार जावपा खातीर आनी हे ब्रँड गोवाचो फायदो गोंयकारांक जावपा खातीर तांणी मत मारपाची गरज आहा. आनी म्हाका खात्री आहा ते हें करतले, कित्याक गोंयान एक सुसंस्कृत जनता आसा.
आनी गोंयची सुसंस्कृत जनता गोंयकारांक न्याय दितली आनी गोंय साल्वार करपाक ह्या 60व्या मुक्ती वर्साक गोंयाक ह्या व्हायरसा कडच्यान मुक्ती दिवपाक मत मारतले ह्या व्हॅलेंटायन्स डेक ही म्हाका खात्री आहा. कमिंग बॅक टू फातोर्डाचे तुमचे आमी हें पळयलें न्हू फाटली 2012 सावन 2012 काँग्रेसीन तुमकां हें केलें डीच केलें टिकेट दिली ना तेन्ना तुमकां एक वेगळी सिच्युएशनाक फेस करचें पडलें 2017 एलायन्स म्हणून जालें पण कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो आसलो सो 2022 सिच्युएशन तुमची कशी आहा हांगासर पळय 2022 अशें आहा की जो डिवेलपमेंट हांवें केला तो म्हाका सांगचो पडना तो डिवेलपमेंट दिसता. बहुसंख्य जनतेक खबर आसा की फातोर्डा म्हणटा तें एक मतदारसंघ जंय डिवेलपमेंट असो जाला की दुसरे मतदारसंघ फुडले 10 वर्सां सांगीत रावतले जें फातोर्डान ऑलरेडी जालां तें आमी करतले म्हणून दुसरे मतदारसंघ सांगतले फुडले 10 वर्सांक ह्याच न्ही ह्या 5 वर्सांकूच न्ही फुडले 10 वर्सांक म्हणजे 2 फुडलीं इलेक्शनांक तांचे मॅनिफेस्टोन आसतल्यो वस्तू ज्यो आमचे फातोर्डान ऑलरेडी जाल्ल्यो आहा. एग्जाम्पल आमचें अंडरग्रावंड केबलींग जालां म्हळ्यार वी आर टोटली 100% अंडरग्रावंड केबलींग कंप्लीट जालां. अंडरग्रावंड सिवरेज आमची कंप्लीट जाल्या. ही अंडरग्रावंड सिवरेज आनी अंडरग्रावंड केबलींग खंयच्याय मतदारसंघाक फुल्ली जालां म्हणून सांगपाक मडगांव सोडून कोणाकूच तें क्रेडीट घेवपाक मेळना. हें म्हज्या मतदारसंघाक फाटले 10 वर्साचे हय पूर्णपणान कंप्लीट जाल्लें आहा. आतां फुडले मतदारसंघ जे बीच एरियाज आहा कलंगूट मायकल तुजे हांगा बाणावले तांणी सांगचें पडटलें आमी आतां अंडरग्रावंड हाडटले कित्याक टोकटे जालें टोकटे जावन 7-7 दीस सुद्दां लायट येवंक ना म्हणून आमचे 7 मिनटां लायट वचूंक ना. जी 7-7 दीस जे गांवांनी जंय इतलो रेवेन्यू जनरेशन जाता थंय जंय लायट येवंक ना आमी 7 मिनटां हांगा लायट वचूंक ना म्हणटकच हें दिश्टी पडटा. ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून जालो म्हळ्यार जें साश्टीचें कामपाल तुका ओपिनियन हांगा दिश्टी पडटा ते हांगा फक्त ह्याच एरियेन न्ही हांवें ते एक फॉरवर्ड एवेन्यू म्हणून केलो 1.8 किलोमिटर स्मार्ट रोड. गोंयांत खंयचोच स्मार्ट रोड ना खंयच जंय फायबर ऑप्टीक केबल म्हळ्यार डेडिकेटेड डक्ट्स आहात जंय तकले वयल्यान वचना रस्तो फोडलो जाल्यार हें केबल कट जायना असो एक स्मार्ट रोड एक 1.75 किलोमिटर रोड आमी केलो कंप्लीट केलो. त्या रस्त्याक हांव नांव पसून दिवंक सोदतालो आदले मुखेलमंत्र्याचें जे ते फोटो हाडटात आनी दाखयतात पूण BJPक नाका जालें बरें आहा म्हणलें आमी फॉरवर्ड एवेन्यू म्हणून घालें कित्याक आमी फॉरवर्ड आमी म्हणीत आहा की आमी चल या फुडें म्हणून आमी फुडें वतात. फुडें वतना जें कितें हांवें केलां म्हळ्यार पुलीस स्टेशन हाडलें पासपोर्ट ऑफीस हाडलो मागीर हे रस्ते सगळे ब्रॉडनिंग केलें ज्यो वस्तू आमी कितलेच कम्युनिटी कोर्टयार्ड्स म्हणटा ती केली आमच्या पयशांनी सिग्नल घाले आमी आमच्या पयशांनी एक आमची हेल्पलायन आहा जी 24 आवर्स चलता सगळे मॉर्ग फेसिलिटीज आनी कितें हर्ट्समॅन सगळें आहा. सो आमचें गोंयकार घर म्हणटा तें व्हडलें ऑफीस आहा वी हॅव अ हॉल वीच कॅन बी यूज बाय द पीपल फ्री. सो अशें सगळें केल्लें आहा आमी पूण जें कितें केलां तें म्हाका वचपाचें ना. फुडले 5 वर्सांक कितें प्रॉमिस करता तुमी जें हांव करूंक पावूंक ना आनी जें म्हजें मॅनिफेस्टोन आसतलें त्यो हांवें थोड्यो वस्तू अश्यो ते सांगा तुमी बरोवन काडल्या आनी हांव आय थिंक आय वील हॅव टू रिफर टू इट ना विसरलें जाल्यार मागीर फेल जातलें. सो एक अशें आहा नेगेटीव राजकारण फातोर्डान आमी पळयता BJP कडच्यान. सो BJPचें डबल इंजीन जें आहा तें मोदी आनी प्रमोद सावंत न्ही फातोर्डान डबल इंजीन आहा तें प्रमोद सावंत आनी दामूचें. फातोर्डाचो डिवेलपमेंट डिरेल करपाक हें डबल इंजीन काम करता. म्हळ्यार 23 कोटीची कामां जी आमी सुरवात केल्ली जी एक रोड वायडींग जातालें लोकांनी जमीन दिल्ली आहा 1750 स्क्वेअर मिटर एका बिल्डरान म्हळ्यार एका लँडलॉर्डान आमकां डोनेट केली म्हळ्यार आज 5 कोटीची जमीन डोनेट केली फॉर वायडनींग. अशें जेन्ना बरी एक्टिविटी करता हें काम ताणें बंद उडयलें 23 कोटीची कामां जी बंद उडयल्या ती इमिजिएटली म्हाका स्टार्ट करूंक जाय निवडून येवन. ही कामां सगळे फातोर्डाचे रस्ते हातून बरे जातले कोणाक खंयचोच प्रॉब्लेम उरचो ना आनी फातोर्डा डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा मॉडेलाचेर चलता. आज मेरेन खंयच आमी केन्ना पुलीस घालून काम करूंक ना लोकांक बरोबर घेवन काम केलां. सो तो एक जालो. दुसरो म्हणल्यार सोंसड्याचो इशू 25 TPD म्हणल्यार टन्स पर डे 2 बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालपाक सगळी प्रक्रिया कंप्लीट जाली. मायकल लोबो जो मिनिस्टर आशिल्लो मिनिस्टर आसतना ताणें स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की पॉलिटिक्स हाजेर करूं नाकात जें सोंसड्यार सोल्युशन मेळटा तातूंत आडमळे हाडनाकात
हें मायकलान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा नाजाल्यार तूं चॅक कर. सो हें काम म्हाका इमिजिएटली करूंक जाय. सोंसडो म्हणटा तो आमचो फोकस आशिल्लो. हांव जेन्ना गव्हर्मेंटान पावलो हांव मुखेलमंत्र्याक घेवन पयलें प्रेस कॉन्फरन्स सोंसड्याचेर डंपान केल्लें. सो तितलें इंट्रस्ट हांव सोंसड्याक दितां. वी हॅव टू सॉल्व द इशू नॉट ओन्ली ऑफ द लेगसी वेस्ट बट ऑफ द डेली वेस्ट. सो डेली वेस्ट सॉल्व करपाक हे 225 TPD प्लांट्स म्हाका घालूंक जाय. तिसरें म्हणल्यार आमचो बस स्टँड. सगळ्या कडेन बस स्टँड आयल्या. आमी एक फातोर्डा मडगांव बस टर्मिनस म्हणून FMBT म्हणून केल्लो. प्लॅन जालो, सगळें जालें. स्टार्ट करपाच्या टायमार हांव भायर पडलो, म्हाका भायर काडलो. भायर काडून तेन्नाच्यान तो प्रोजेक्ट मारले सगळे मारले. सो तो म्हाका रिवायव करपाक जाय. मागीर होलसेल फीश मार्केट आहा. होलसेल फीश मार्केट टेंडर जालां, स्टार्ट करपाचें आशिल्लें. तातूंत म्हजें इन्सिस्टंट आशिल्लें की थंय एक अल्ट्रा म्हळ्यार मॉडर्न टेस्टींग फेसिलिटी हाडची. चड करून कित्याक फॉर्मेलिनाचो इशू येता पडतो. पूण सरकाराक फॉर्मेलिनाचो इशू काडूंक जाय पूण टेस्टींग फेसिलिटी हाडूंक नाका. हाडूंक ना. सो आतां पळोवंक जाय आमकां कितें करूंक जाय तें. हांव अशें चिंत्तां की हे होलसेल मार्केटान आतां डेकॉयटी चल्ल्या. थंय सगळें हफ्ता कलेक्शन चालू आहा आनी थंय स्थानीक मनशांक कितें फायदो आहा काय ना तें म्हाका कांय खबर ना. म्हाका लोकांक विचारूंक जाय तें मार्केट खरें जाय काय म्हण थंय. नाजाल्यार तें मार्केटूच थंयचें काडप. ती जमीन जी आसा ती जमीन शूड बी यूज फॉर IT बी म्हणून असोय म्हजो विचार आहा. जर तें मार्केट बरे भशेन जायना जाल्यार वी वील शिफ्ट दॅट. आतां मीट आनी वेजिटेबल मार्केट आहा. आमी फीश मार्केट केलें आमचें. फीश मार्केट आमचें बॉम्बे म्हळ्यार BMCन मॉडल म्हणून कॉपी केलें. हें फीश मार्केट त्या भशेनूच मीट आनी वेजिटेबल मार्केट करप, बेगींतल्या बेगीन करप, हें म्हजो एक फोकस आहा. मागीर एक फातोर्डा टावन हॉल म्हणून आमी प्लॅन केल्लो. एक टॉप आर्किटेक्ट स्पेनाचो रिकार्डो बोफिल म्हणून, जाका मोदी पसून वचून मेळ्ळा बार्सेलोनाक, ताका हांवें हाडून तो प्लॅन केल्लो. तातूंत एक व्हडलो कम्युनिटी हॉल आसपाचो जो स्थानीक मनशाक डिस्कावंटान मेळपाचो. टावन हॉल. सो हो फातोर्डा टावन हॉल करप म्हळ्यार रविंद्र भवनाक तेकून जमिनूय आसा तें म्हाका स्टार्ट करूंक जाय. मागीर मल्टीपर्पज ग्रावंड म्हणचो आहा बोड्ड्यां. थंय आमी ग्रावंड तयार करताले. एक फुटबॉल आनी एक क्रिकेटीक आनीक स्कूल, कॉलेज, ITI टेक्निकल स्कूल, ते सगळो प्रोजेक्ट 70 कोट्यांचो सुरवात केल्लो तो प्रमोद सावंतान बंद उडयला. तो म्हाका स्टार्ट करूंक जाय. सो हे सगळे इशू स्टार्ट केले. मागीर हांव शेतकारांचें उलयतां. शेतकारां खातीर कम्युनिटी फार्मींग आनी तें पसून ऑर्गेनिकली करप आनी ऑर्गेनिकली करून ह्या 5 स्टारांक तें घेवंक लावप. ती एक चेन तयार करप. तें आमी सुरवात केल्लें. तें हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर फक्त कन्वर्जनाक लागलो आनी आमच्यो कम्युनिटी फार्मिंगाच्यो फायली पसून हांव केल्यो. त्यो म्हाका रिवायव करपाचें आहा. मागीर म्हणटा तें बेजीक इशू आयकूंक येता पडतो लोकांचो. तो हें एम्प्लॉयमेंट. नोकऱ्यो ना. खूब क्वॉलिफायड लोक आहा पूण नोकऱ्यो ना. सरकार नोकऱ्यो दिवन कितलो दितलो. सो IT सॅक्टर म्हाका दिसता जो सॅक्टरान गोवा हॅज मिस द बस. कित्याक गोवा लुक्ड एट इट इन अ रियल इस्टेट वे. हियर द गव्हर्मेंट शूड एक्ट एज अ फॅसिलिटेटर, give its real estate to those people and bring them here and give employment prioritization to the locals. हें जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें पावूंक शकतात. मागीर हीं जीं सगळीं कामां केल्या ती फक्त वयर आहा ती दिश्टी पडटा. पोना जी आहा सिवरेज. हांवें एक बाबू नायकाच्या टायमा वयल्यान इशू जातालो की नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणून आहा. म्हळ्यार आल्लेम टू शिरवडेम ती पायपलायन फुट्टा आनी घाण येता. तुमचें चॅनल खुबदां कॅरी करता की गोरवां इन्फेक्ट जाता, हें जाता. ही घाण कित्याक येता? कित्याक सब स्टँडर्ड पायपलायन आशिल्ली. सो ती पायपलायन चेंज करप हें हांवें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान घाल्लें. गडकरीक पसून तेन्ना आश्चर्य जालें की आरे कोण असलेंय घालता काय म्हणून. पूण आमी तें चेंज केलें आनी टेंडर जालो आनी काम चालू आहा. 50% काम कंप्लीट जालां. हें दिश्टी पडना कित्याक तें जमनीचें पोंदा आहा. पूण 300 कोटीचें काम तें. इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ द सिवरेज पायपलायन फ्रॉम आल्लेम अप टू शिरवडे द प्लांट. सो तें म्हाका सुरवात करूंक जाय. मागीर एक रिंग रोड आहा. ट्रॅफिक रोड तुमी म्हाका गेल्या वर्सा म्हणजे 2017च्या हाका सांगलेलो तो आपलो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहा. रिंग रोड म्हळ्यार कितें आमी जंय असो एक प्रोजेक्ट जंय RSSचे लोक आयिल्ले आनी जंय इगर्जूय आयिल्ली. इगर्जेक एक सेंट जोकी चर्च म्हणून करपाची आहली. ती सेंट जोकी चर्च करपा खातीर ते झोनिंगान दाखयली आमी. इन्स्टिट्युशनल झोनींग 50,000 स्क्वेअर मिटर हांवें केलें. झोन चेंज म्हजें काम केलें. आतां टॅनंटाचें आनी कम्युनिटी भितर कितें आहा तातूंत म्हज्यान कांय करूंक जायना. ताका एक्सेसिबिलिटी करपाक एक रिंग रोड आमी घाल्लो.
तो रिंग रोड हे सरकारान ताजें सबोटाज केलो तो करप ही म्हाका प्रायोरिटी अशी दिसता. मागीर आतां आमी सामाजीक इश्यूज पळोवया. एक मेजर इश्यू म्हणटा ते कुत्रे, स्ट्रे डॉग मॅनेस. आतां स्ट्रे डॉग मॅनेस हाव यू आर गोइंग टू टॅकल इट. खूब जाणांनी म्हाका विचारलां घराघरांनी वतना वॉट आर यू गोइंग टू डू. सो मिशन रेबीज हाडपी मनीस हांव पयलीं आमचे 7,200 कुत्र्यांचे कानाक कट आहा आमच्या फातोर्डान. पूण जावन पसून नवीं भुरगीं दिश्टी पडटा. भुरगीं नवीं जावप कुत्र्यांक म्हणल्यार आमचें स्टरिलायजेशन फेल जालां. सो म्हाका अशें एक सजेशन आयलां की म्युनिसिपालिटीन एक डिपार्टमेंट आसचो which could be run on PPP basis, but every day monitor the sterilization of dogs. Because it is becoming a big issue. So taka will have to take it seriously. आज मेरेन कुत्र्यांचो इश्यू म्हळ्यार व्हडलें कितें मनेका गांधी आहा आमी तांकां मारूंक शकना हें इजिली लोक उत्तर दितात. पूण आज मारपाचें विचारूच करूंक शकना आमी आनी कोण मारूंक सोदिना तांकां. सो स्टरिलायजेशन इज द ओनली वे एंड आय थिंक वी हॅव टू टॅकल इट नाव. आनीक अशें आहा की फातोर्डा बरें दिसता. नव्यो आयडियाज कॅन बी ब्रॉट हियर. आय ब्रॉट ओनली ऑल वुमन फूड पार्क फातोर्डान हाडलो हांवें. तसो हांव एक फूड ट्रक पार्क करूंक सोदतां. फूड ट्रक्स हाडप बरें म्हणल्यार कंटेनर आसता ते. हय कंटेनर बट टॉप एंड म्हणल्यार यू वील हॅव दीस स्टारबक्स कॉफी ऑन अ फूड पार्क अशें हांवें प्लॅन केल्लें आहा. आनी आमचे कडेन जागोय आहा आनी अलॉटमेंटूय म्युनिसिपालिटी कडच्यान घेतिल्लो आहा तें करपाक. सो येतले आनी थंयच आसतलें. इट वील बी अ फूड ट्रक पार्क. मॉडर्न सिटीज ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्काक आहा फूड ट्रक्स. सो तशें करूं येता. सो आय थिंक आय वील गो फॉर इट. मागीर एक मेन इश्यू उरता वेस्टर्न बायपास. मुंगूल म्हणटा ती म्हजी एरियेन वेस्टर्न बायपास लागता. थंय तो स्टिल्साचेर आसचो म्हणल्यार तो वयर आसचो नॉट बाय फिलींग द लँड. हें आमकां प्रॉमीस मेळ्ळा पूण इम्प्लिमेंट जावप हें आमी पळोवचें पडटलें. आनी आय थिंक वी वील बी सिरियस टू इम्प्लिमेंट इट. मागीर हें हॉस्पिशो हॉस्पिटल आहा. हॉस्पिशो हॉस्पिटल हें म्युजियम करप आनी तातूंत एक सेंटर फॉर परफॉर्मींग आर्ट दवरप नाजाल्यार आमचें हिस्ट्री दाखोवप. आनी जो मिरांद म्हणटा तो पाद्री मिरांद म्हणटा ताणें 350 वर्सां पयलीं हें हॉस्पिटल भीक मागून हॉस्पिटल घालें लोकां खातीर. ते मनशाची हिस्ट्री दाखोवप हें म्हजो एक फोकस. 5 वर्सान जातलें हें सगळें. हें जातलें. दीज आर ऑल इश्यूज वीच आर ऑलमोस्ट डन. फक्त गव्हर्मेंट जाय सुरवात करपाक रिस्टार्ट करपाक. मागीर एक दामबाब तळी म्हणून आहा. ही दामबाब तळी मुक्त जावंक ना. ही तळी आसा दामबाबाच्या लिंगाच्या ओपोजीट. पूण तळी आहा प्रायवेट चौगुल्या कडेन. चौगुलो म्हणटा आपली प्रॉपर्टी आनी दामबाब मुणकार जाल्ले भशेन आहा. जो आमचो ग्रामदेव जाका सगळें जग मानता तो मुणकार जाल्लो आहा. सो तें दामबाबाची तळी ती मुक्त करप ताका मुक्ती दिवप ती आर्कायव्जान घेवन ती डिवेलप करप आनी ती ताजे ओनरशिपान आसूं पूण लोकां खातीर आसूं. ताका लॉक आसूंक जायना. हें म्हजें एक फोकस आहा. मागीर एक कब्रस्तानाचो इशू आहा. मुसलमानाचें कब्रस्तान जावचें अशें जाग्यार जावचें जंय मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन कम्युनिटीज. हें आमी विचार केलो. 16 कोटी रुपया अलॉट केले. जमीन डिसायड केली पुणून फुडें प्रमोद सावंतान हो इशू मारलो. ऑन द कॉन्ट्ररी ताणें सांगलें जंय फ्रिक्शन आहा म्हणल्यार आमचे सोंसडो म्हणटा एरियेन ते क्रिस्तो रे म्हणून एक हें आहा सिमेट्री आहा ताका बॉर्डर जावन कब्रस्तान आपूण करतलो फोर्स करतलो आनी झोन चेंज करतलो म्हणून सांगला. बेजिकली ST कम्युनिटी आनी मुसलमानां भितर झगडीं पेटोवपा खातीर हे मुखेलमंत्र्यान इररिस्पॉन्सिबल ताजें एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. हाजें हांव खंडन करतां. आनी सोंसडो मुसलमानाच्या एरियेनी जंय दुसऱ्यांक कमी त्रास जातलो हो करपाचो जो आमचो विचार आहा थंय तो फुडें व्हरपाक म्हजो फोकस आसतलो. मागीर एक आमचे मतदारसंघान हेरिटेज एरियाज आहा. बोड्ड्या बरीं घरां आहा. युरीक सिल्वाचें घर आहा. फालेरूचें घर आहा. खूब जाण बरीं घरां आहा. ही घरांनी एक हेरिटेज वॉक सर्कीट करप हो आमचो विचार आशिल्लो आनी ते म्हाका रिवायव करपाक जाय. म्हळ्यार आमी ताका गोवा तिंटो प्रोजेक्ट म्हणून नांव दिल्लें GSIDCन. ऑलरेडी तें हें जालें पणजे चर्ची फाटल्यान बी तशें आसा ते भशेन सेम फोंतायनस फेस्टिवल जातालें ते भशेन आमकां हांगा करपाक जाय. सो तो एक आहा. मागीर हावजींग सोसायटीज थोड्यो अश्यो आहा पळय आज पांय दुखतात घरा वयर चडून दिवची पडटा. लिफ्टां सगळ्या कडेन ना. ओल्ड हावजींग सोसायटीज आहा त्यो आतां रिडिवेलपमेंट वील बिकम द न्यू फोकस. सो हांव खूब जाण जेन्ना ते रिकीन प्रॉमीस केलें की आपूण एक फ्लॅट दितलो म्हूण कोणाक तो लोक हांसले ताका. हांवें ऑलरेडी दिल्ले आहा. हांवें हावजींग सोसायटीक आपोवन
तांचे झोन डबल करून दिल्लो आहा कित्याक दॅट्स द ओनली वे दे वील एवर गो इन टू रिडेव्हलपमेंट नाजाल्यार बिल्डराकूय तें फायद्याक पडचें ना आनी तांकां तांची जेन्ना भुरगीं आहा तीं व्हड जातलीं लग्न जातलीं तांकां बरीं घरां मेळचीं ना सो रिडिव्हलपमेंट करपा खातीर थोड्यो ज्यो डिजर्वींग हावजींग सोसायटी आहा तांची FAR वाडोवन दिवप हो एक म्हजो फोकस आसतलो मागीर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फ्रॉम टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू ताजे खातीर तो लेक प्रोजेक्ट म्हणून हांव सदां म्हणटालो तो लेक प्रोजेक्ट म्हाका हाडूंक जाय एक माद्रिदाक एक लेक आहा की बिया रेतिरो पार्क म्हणून इट इज द बिगस्ट ओपन एअर लायब्ररी इन द वर्ल्ड तसो हांव लायब्ररी करूंक सोदना पूण एग्रीकल्चर एंड टुरिजम वील को एक्झिस्ट इन दीस लेक प्रोजेक्ट हो म्हजो विचार आहा मागीर एक बायलां वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर एक हायपर मार्केट नाजाल्यार एक एरिना करप ज्या एरियानान म्युजीक जावंक शकता तरुण पिळगेक म्युजीक जाय EDM जाय पूण क्लोज्ड हातून जर करूं येता इट्स नायस तें बरें लिगल मेथडान करप ती एक एरेना करप हें म्हजें तकलेन आहा आतां नवे ग्रूप आयल्यात सायकलींग करपी खूब ग्रूप जाल्यात आमच्या मतदारसंघात खूब ग्रूप आहात सायकलिंगाक वतात सकाळीं 5 वरांचेर लागतात आनी 8 वरां मेरेन जातात दिसाक 60-60 किलोमिटर सायकलिंग करतात सो तांकां एक सायकलिंग वेलोड्रोम करपाचो आमचो विचार आशिल्लो जागो पसून आमी आयडेंटिफाय केल्लो हो सायकलिंग वेलोड्रोम आमी करूंक सोदतात आनी लास्ट म्हणल्यार स्मार्ट सिटी जी आहा पणजेची स्मार्ट सिटी हें एट द टॉप लेवल हांवें तेन्ना फॉलोअप केल्लें हरदीप पुरी जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना स्मार्ट सिटी दुसऱ्या सिटीनूय एक्सटेंड करूं येता स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन कॅन एक्सटेंड इट्स वर्क इन अदर एरियाज ऑल्सो विदीन 25 किलोमिटर्स रेडियस अशें आसा तें म्हाका फातोर्डान हाडूंक जाय कित्याक रस्ते जे वायड केल्या त्या रस्त्यांचेर जर पार्किंग केलें जाल्यार फायदो कितें वायडनिंगाचो रस्त्याचेर फायदो कितें जालो सो ताजे खातीर CCTVs जाय पडटले मॉनिटरींग जाय पडटलें सो वी हॅव टू बी स्मार्ट वी हॅव टू हॅव अर्बन ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार रिक्षॉज घेवन अर्बन ट्रान्सपोर्ट करपाक दिवप हें करतलो जाल्यार हय सो स्मार्ट सिटी एक्सटेंड करून हांगा हाडप हो म्हजो फोकस आसतलो अशे 25 पॉयंट आहा तुमी एंटायर मॅनिफेस्टो म्हाका सो हांवें मॅनिफेस्टो तुका सांगलो आतां मॅनिफेस्टो कितें आसतलो मॅनिफेस्टो वील बी लायक माय आन्सर शीट which I am submitting to the examiner. The answer sheet I will submit withdrawal जावन जेन्ना लिस्ट फायनलायज जातलें एक 2-3 दिसांनी सगळ्यांक पावतलें एग्जामिनर लोकांनी काम केलां तें पळयलां आनी कितें करपाचो आहा ताजी एक विजन जाय पॉलिटिक्स इज नॉट ओन्ली अबावट जस्ट नंबर्स इट्स ऑल्सो अबावट विजन सो लिडरशीप हॅज टू बी विजनरी सो ही विजनरी लिडरशीप पास जावची ना कित्या वयल्यान जें हांवें तुका सगळें सांगलां तें हातूंत खंयचे धर्माक खंयचे जातीक हांव फोकस करना हांव फोकस करता सगळ्यांक बरोबर घेवन चल या फुडें हो म्हजो नारो आहा आनी म्हाका खात्री आहा सुसंस्कृत स्वाभिमानी फातोर्डेची जनता जाणी म्हाका मनीस केलो तेन्ना म्हाका 2012 सारको गटरान मारिल्लो लास्ट दिसा ऑफ नॉमिनेशन तेन्नाच्यान म्हाका एक BJPची वेव आसतना म्हाका निवडून दिलो ताजे फुडें परतो घात जावन पसून परतो निवडून दिलो आयच्या दिसाक जेन्ना थिंग्स आर बेटर एंड वेन गोवा नीड्स टीम गोवा टू सेव गोवा त्या टायमार म्हाका फातोर्डेची जनता म्हजे बरोबर रावतली हें म्हाका खात्री आहा ती स्वाभिमानी जनता 2017 तुमी BJP वांगडा गेले तेन्ना बेजार जाली ते अजून बेजार आहा काय ते राग निवळ आता पळय 2 वस्तू आहा हांवें तुका पयल्याच प्रश्नाक सांगलें की टीम गोवा इज अ प्री पोल अलायन्स I intentionally told you it was a pre-poll alliance. See, I had no pre-poll alliance with Congress in 2017. So Congress put a candidate against me. Now I have got a pre-poll alliance with Congress. Perfect pre-poll alliance. हांव जें लग्न जालां तें हांव लायन मारून म्हजे बायलेक हांव म्हणजे कॉलेजींतल्यान लायन मारून लग्न जालां आनी म्हजी सिल्वर जुबली हांवें गेल्या वर्सा कंप्लीट केल्या सो घटस्फोट जावपाचो केन्ना चान्स जाता जेन्ना कोर्टशीप तुजी जावंक ना आनी हें लग्न केन्ना आहा रे लग्न आहा व्हॅलेंटायन्स डे इज इन्सिडंटली माय रेजिस्ट्रेशन डेट फॉर माय मॅरेज ऑल्सो सो आय एम गेटिंग मॅरीड टू द पीपल ऑफ फातोर्डा एंड आय एम ऑल्सो मॅरीड टू द काँग्रेस सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी बिट्रियल बट आय विल टेल यू इफ एनीबडी वॉन्ट्स एनी गॅरंटी that I will not leave this alliance. I am willing to give it. Doubt should be with the Congress party.
आज मेरेन म्हाका खात्री आहा राहुल गांधीन जें म्हजे कडेन उलयलां की जें कितें जालें तें जालें म्हणून एक्झॅक्ट वर्ड ताजे अशें आशिल्लें की लॉट ऑफ वॉटर इज फ्लोन अंडर द ब्रीज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स वील थिंक ऑफ टुमोरो वी आर टुडे वी वील थिंक ऑफ टुमोरो हो जो एटिट्यूड काँग्रेस पार्टीचो आसा ताजो भोवमान करून चड करून तांच्या लिडराचो भोवमान करून हांव काँग्रेसी बरोबर आसा आनी हांव तांचे बरोबर रावतलो खंयच्याय परिस्थितीन फाल्यां गव्हर्मेंट जालो बरो आहा गव्हर्मेंट जातलोच हें हांव इच्छितां वायट जालें जाल्यार एकलो बसून जर थंय उरलो जाल्यार हांव रावपाक म्हाका कापाजत आहा म्हाका फर्म ऑन इट आय एम फर्म ऑन इट वी वील हॅव दीस अलायन्स एंड वी वील बी द अलायन्स ऑफ द पीपल वेर द पीपल वील बी द सिनियर पार्टनर्स एनीबडी हॅज एनी डाऊट any section of my voters has any doubt, they can ask guarantees from me and they are confident that I keep my word. I never break my word. Second, जी हांवें मिस्टेक केली म्हणजे चूक जाली 2019 जेन्ना मनोहर पर्रीकार भायर पडले तेन्ना हांवें भायर सरूंक जाय हांवें कितल्याच ना म्हणलें ही म्हजी चूक जाली म्हणून तुम्ही चुकू मागली चुकूय मागली हांवें आनी चूक मागून फातोर्डेच्या जनतेन 12तले 9 सीट म्हाका सीट दिल्ले आहा आनी एक क्लियर कट कॉम्प्रिहेन्सीव विक्ट्री दिल्ली आहा म्युन्सिपाल्टीन एक माफी म्हणून पळयता तुम्ही म्हाका दिसता म्हाका माफ केला आसतो ना जाल्यार म्हाका उडोवंक जाय आसलो तांणी सेकंड डबल इंजीन म्हणटा तें म्युन्सिपाल्टीक लागता सरकार वयर बीजेपीचो आहा हांगा बीजेपीचो आसा आनी म्युन्सिपाल्टी बीजेपीची आसची जाल्यार बरें जातलें अशें कोणूय चिंतता पूण तशें हांगा जावंक ना हांगा आमचे लोक आमचे बरोबर रावले स्पॉयल करपाक तिसरें म्हळ्यार आम आदमी पार्टी आयली थोडी मतां खाली आनी 1-2 आमचे सीट पडले ते दोन नाशिल्ले जाल्यार आमी पडतो तो 100 आउट ऑफ 100 जावपाचे आमी ते जावपाक मातशें चुकले सोड आतां म्हाका दिसता जनतेकूय कळ्ळां की हे नवे पक्ष आयल्या मतां फोडपाक म्हणून सो 3 भशेन मायग्रेशन जाल्लें आहा वील कम अगेन टू द डिफेक्शन बिफोर इलेक्शन वन डिफेक्शन इज BJP पीपल लायक मायकल लायक केदार लायक आनी कोण रे आर कमिंग इन टू द काँग्रेस हें इज टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग टीम गोवा कित्याक तांकां कळ्ळां की BJP इज अनपॉप्युलर दुसरें अशें आहा की दुसऱ्या पक्षांतल्यान BJPन वतात हे कित्याक वतात लोक कोंत्र आसतना हे वतात आपले पर्सनल बेनिफिटा खातीर आनी तिसरें आहा तें तिकीट खंय मेळना म्हणून दुसऱ्या पक्षान वता हें तिकिटीचें राजकारण हें फक्त तुजें आनी तिकिटीचें आनी कांय न्ही पण लोक असे चिंतचे ना मदीं की वयर केंद्रान मोदी सरकार आहा सो हांगा जर ऑपोजीट पार्टीचें सरकार हाडलें जाल्यार तेजो इम्पॅक्ट जावंक शकता कितें इम्पॅक्ट जातलो डेव्हलपमेंटाचो सगळो डेव्हलपमेंट जालो मरे 16,500 कोटीचो डेव्हलपमेंट जो करपी मनीस आशिल्लो ताणें केलो तो मेलो आनी ताजे डेव्हलपमेंटाचेर ते रस्त्याचेर आमी वतात आनी ते चल्याक तिकीट मेळना मागीर खंयचें उरलां आनी कितें जाय तुमकां सगळें जालें आतां मोदीची गरज ना ऑन द कॉन्ट्ररी जर तुका म्हारगाय देंवोंक जाय तुका पेट्रोल सवाय जावंक जाय जाल्यार BJP पडपाक जाय सादो फॉर्मुला आहा बाय इलेक्शनां जालीं बाय इलेक्शन BJP पडली पेट्रोल नेक्स्ट डे देंवलें गोंया उडय BJP आनी पेट्रोल देंवना जाल्यार पळय नाल्यार हांव म्हणजे तुजे हांव केस कापतां ओके परत दर BJP हांगा पडली आनी दर उत्तर प्रदेशाक पडली जाल्यार पेट्रोल आनी सवाय जायना जाल्यार पळय तूं कित्याक इंटरनॅशनल प्रायसीस ब्रँटाचे इतले सकयल देंवल्या इतले आसून आमच्या देशांत म्हारग आहा पेट्रोल हें कित्याक म्हारग आहा कित्याक हांगा कोण ओगी आहा सगळे सुशेगाद पब्लीक जाल्या एक मेजर लिडर जाला सगळे फॅसिझमाच्यो स्टायल जायल्या आनी लोकांक कितें खपता म्हणून तांकां चिड्डीत आहात पूण जेन्ना लोक रिबेल करतात मतांतल्यान हांव म्हणना क्रांती कर म्हणून नक्सलबारी जाया म्हणून ना मतांतल्यान जेन्ना क्रांती करता तेन्ना तांकां धडो कळटा 2024 पयलीं सगळीं इलेक्शनां जर पडलीं BJP जाल्यार 2024 मेरेन सर्वसामान्य मनशाक इकॉनॉमी म्हारगाय दिसची ना सो म्हारगाय जर देंवोंक जाय जाल्यार BJP पडूंक जाय सादें कोंत परत एकदा फातोर्डेचेर येवन गोंयचे पर्स्पेक्टीव दिता की तुमचे मार्जीन सतत विनींग आसता ते 1,000 ते 2,000 मदीं आसता मातशें टेंशन घेवपा सारकी गजाल दुसरे वटेन आप TMC सारके फोर्सीस हितून येयल्या गोंयान एंट्री मारल्या डिवायडेड ओपोजिशनाचो फायदो BJP जातलो अशें सगळ्याक चर्चा जाल्ल्या तुमी हे सगळे पर्स्पेक्टिवाचे कशें पळयता पळय फातोर्डान डिवायडेड ओपोजिशन आसल्यारूच BJP जिखूंक शकता हें BJPकूय खबर आहा म्हणटकर हें डिवायडेड ओपोजिशन कशें तरी हाडप हें BJP ट्राय करता ताणें केलां आनी करून तें फेल जाल्या आतां तूं मार्जिनाचें म्हणटा मार्जिनाचें सोड तूं खबर पूण एक इशू असो आहा की
पडटा ते गोंयान डबल डिजीट पडिल्ले आहा. सुभाष शिरोडकार म्हणटा तो डबल डिजिटान जिखला आनी तो आज सामको शुअर कसो जाल्लो आहा. सो अशें गोंयान खूबदां जाता. मनोहर पर्रीकार कितले मतांनी जिखतालो, कितें भरघोस मतांनी जिखतालो, तशेंच जातालें तें. सो इट इज नॉट अबाउट दॅट, बट आय एम क्वायट कॉन्फिडंट दॅट द पीपल आर फुल्ली अवेर दीस टायम की जे मनीस कोण हाडल्या ते मतां फोडपा खातीर हाडल्या. आनी हें जें आमचें टीम गोवाचें अलायन्स आहा, दोनूयदां आय हॅव बीन अ रिबेल fighting against the odds. This is not that election. This is an election where people of Fatorda are aware की हाका जर आमी मातसो चान्स दिलो, फातोर्डेच्यान जर ताका कॉन्फिडन्स दिलें जाल्यार तो दुसरे कडेन वचून थंय टीम गोवा जिखोवंक शकतलो. आनी हांव आतां करूंक लागलां. फक्त म्हज्याच पक्षाक न्ही, हांव पयर संकल्प आमोणकरा खातीर मुर्मुगांव गेल्लो. कित्याक म्हाका दिसता थंय हो सामको एक क्रुशियल मतदारसंघ, जंय बायल्यो चड आहा, जंय बायलांचेर अत्याचार करपी एक मंत्री ताका परतो रिनॉमिनेट केला. म्हळ्यार हो सरकार बलात्कारी न्ही जाल्यार कितें. आनी थंय जर आमी ह्या मंत्र्याक उडोवंक शकनात, आदल्या मंत्र्याक उडोवंक शकनात जाल्यार गोंयच्या बायलांचेर रिफ्लेक्शन जातलें काय ना हो क्वेश्चन जाता. सो आय थिंक इट इज अ जॉब ऑफ एवरी रायट थिंकींग सिटीजन टू सपोर्ट टीम गोवा. आनी हें केन्ना करूंक मेळटलें आनी हें म्हज्यान केन्ना उलोवंक जातलें जेन्ना हांव मातसो म्हज्या मतदारसंघांत म्हाका कम्फर्ट मेळ्ळो जाल्यार. हें म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघांतल्या लोकांकूय कळ्ळां. पूण विड्रॉवल डेट जावं न्ही, विड्रॉवल डेट जातकर आमकां कळटलें कितें पिक्चर. ऑल गोवा पळयता. ऑल गोवा हांव पळयतां पिक्चर जंय उजो पेटला, पूण कोण तरी मनीस जाय. उजो पेटला लेटंट, तो सारको वयर हाडून की बाबा ही क्रांती जातली. कोण तरी समबडी हॅज टू बेल द कॅट. टू बेल द कॅट समबडी हॅज टू गो देर. तें वचपी मनीस जाय. ते वचूंक लागले. आतां मायकल दुसऱ्या मतदारसंघांनी वचूंक लागला. कॉन्सॉलिडेशन जातलें. पीपल सुसंस्कृत जनता. हांव तुका सांगता, दीस इज द सेकंड ओपिनियन पोल. दीस व्हॅलेंटायन्स डे, इफ यू लव गोवा, इफ यू लव युअर सेल्फ, गिव इट एज मच एज यू वूड गिव अ टायम टू युअर लवर. This is an election of micromanagement. This is an election which is the word of mouth election. This is not an election of media. This is not an election of rallies. This is not an election of double engine. All this holdinga biddinga सगळी गेली तेल लायत. गोंयांत कोण कितें आहा तो सगळ्यांक खबर आहा. आनी हें बरे भशेन जर एक्सप्रेस चिंतपाक लागला, वोटर चिंतपाक लागला, वोटरान चिंतलां. फक्त वोटराक एक मातशें कॉन्फिडन्स जाय की बाबा अशें जर बरोबर रावलें जाल्यार सरकार जावंक शकता. आनी सरकार जालो जाल्यार हे हांचे परस कशें दुसरे भशेन आसतलें हें तांकां एक कोहेरंट पॉलिसी जाय. जी कोहेरंट पॉलिसी आमी दितले. आनी म्हाका खात्री आहा आमकां यश मेळटलें आनी गोंय मुक्त जावपाक ह्या व्हायरसा कडच्यान आमकां यश गोंयची जनता दितली. ओके. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय. तेंचे कडल्यान आयकले ते टीम गोवाच्यो गजाल सांगतात. टीम गोवान लोक टीम गोवा वांगडा रावतले आनी वोटर्स कॉन्सॉलिडेशन जावपाक लागलां. आतां उजो पेटला आनी ते आनिकूय जातलें आनी टीम गोवा जिखतली असो तेंचो विस्वास.